साळेकर उसगांव तिस्काच्यान उलयतां। पोरू आमी डेकोरेशन करपाक लागले आमी 6 वर्सां जालीं। लास्ट टायम आमी गोरा कुंभार गेल्लो, असोच मुवींग आशिल्ले सगळे। आनी ह्या वर्सा आमी महाभारतांतलो एक सीन घेतला, द्रौपदी वस्त्रहरण। सो म्हाका केन्ना अशें आमी पयलीं कामां लागता आनी सगळे आयडिया बीन आमी थोडी सिरियली पळयता, थंयच्यान फ्लोट्स पळयता, थंयच्यान सगळे तकलेन येता की नेक्स्ट इयर कितें करपाचें तें। सो एक वर्स पयलींच आमची तयारी चालू करता कितें करपाचें नेक्स्ट इयर तें। आनी आतां मोटर शॉपांतल्यान कलेक्ट करता, हांगा मडगांव, फोंड्या मडगांव। एकदां ऑनलायन सुद्दां मागोवचें पडटा शॉपांनी अवेलेबल ना जाल्यार। सो मुमेंट म्हणल्यार कोणें इंजिनियरींग तो एकलो आमगेलो कजन आसा अभिषेक नायक, तो सावर्डेच्यान स्पेशल येता करपाक। आनी आमचो श्रीकार आसा तो शेजारी, तोय येता। सो मेळोन सगळे मेळोन करता, एक 5-6 भुरगे मेळोन करता। आनी वार्षिक कितले दीस गणपती तुमचो आसता? वार्षिक आमचो 5 दीस, पूण 5 दीस आमकां ते पावना। सो आमचे 5 दीस म्हणल्यार आमच्या सोयऱ्यांतले सगळे 5 दीस, कोणाले 1.5 दीस, 7 दीस अशें करता आनी सगळे जाण हांगा येता। आनी मेळोन लोक पळोवपाक येता काय? पळोवपाक येता, सगळे रावतात हांगा। ओके। आनी हें म्हाका सांग, कॉम्पिटिशन लास्ट टायम आमी घातिल्ले, पूण ह्या वर्सा आमचो कॉन्टेक्ट जालो ना। टायम जालो आनी जेन्ना जालो तेन्ना टायम सोंपलो। ओके। आतां फुडल्या वर्सा करता।